निमाणो शुक्रार एप्रिलाची 18 तारीख 2025. पहिले वाचप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 52 वळ 13 तावन अध्याय 53 वळ 12 पर्यंत. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन थटक्क जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले, कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमान दीत. सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाय नातली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतांव तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतायल्लो म्हणून आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिमटोन गेल्ल्या. हर एकल्यान आपआपली वाट धरली. पूण आमा समेस्त ताच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्चरायेन चलयलो, तरी तो खालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोंवत आसतल्या मुखार वगोस रावतल्या बकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतले फटकिरे उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नसत्या मनशा सोवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्त सोवें ताका एक समाधी केली. कश्टां दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशीं सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांडटलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकाचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 31 2 6 12 तावन 13 15 तावन 16 17 आनी 25. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो वपून दिता.
सर्वेस्परा, हांव तुजो आसरो घेता. म्हाका केदींच लजेक घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळून धर. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी, सर्वेस्परा, म्हज्या विश्वासी देवा. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मनांच्या इजा उपद्रांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका केणटात. म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यान कूस मान चलतात. मेल्ल्यान दाखल केल्ल्या बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुडकर मोड्या परी म्हाका कोनशाक उडयला. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तुमचो म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाडदन येतल्या दुस्मनांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर पडोवन दी. तुज्या खतनातल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर. संवसाराचेर भरवसतल्यानो धैर्य घेया आनी धड रावा. श्लोक. बापा, तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. दुसरें मसाप. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसाप, अध्याय 4 वळ 14 तावन 16 आनी अध्याय 5 वळ 7 तावन 9 पर्यंत. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतांव तो भावार्थ थीर सांबाळया. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक. सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळायना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरींच सर संगतीनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो. तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरज्याक आनी ताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कुरपेशी येसाणाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक सकतले लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुल्या खालत्यापणा खातीर देवान ताची मागणी आयकल्ली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कयेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. क्रिस्त आमचे पासत मरणापर्यंत, कुर्साच्या मरणापर्यंत खालतो जालो. देखूनच देवान ताका अति उंच उबारला आनी सर्व नामाप्रास वर्ते नांव ताका दिलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांजुआं प्रमाणे जेजूच्या कश्टा मरणाची शुभ वार्ता. अध्याय 18 वळ 1 तावन अध्याय 19 वळ 42 पर्यंत. इतले सांगून जातस जेजू आपल्या आशिसासोवे भायर सरलो आनी केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एका मोळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिस तवळ तवळ थंय मेळटाले जाल्ल्यान ताका घातान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवाल्यांक घेवन दिवे, सुडी आनी हातेरांसोवे थंयसर आयलो. आपणाक कितें सकट घडोवंक आसा म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सर तुमी कोणाक सोदतात म्हूण विचारी लागलो. नजारेतच्या जेजूक म्हणून तांणी जाप दिली. हांवच तो म्हणून जेजून तांकां सांगलें. घातान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवच तो म्हूण सांगलेंच ते पाटी सरले
आनी धरणी कापटले. परत जेजून तांकां सवाल केले, कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले, नजरेच्या जेजूक. जेजून जाप दिली, हांवूच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वसूंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसली तलवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें भियेनाये गी. तवळ सैनिकांनी, सेनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवाल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका अन्नासाचो शीं व्हेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेला कायफासाचो मांव. सगळे परचे बसत एकल्या मनशान मरचें बरें म्हणून जुदेवांक सुचन दिल्लें कायफासानच. सिमोन पेद्रू आनी एकलो शिस जेजू फाटल्यान गेले. हो शिस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता ते श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान दारवाटासरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचो वळखीचो तो आनी एकलो शिस भायर आयलो आनी दार राखवाली लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवालन पेद्रूक म्हणाली, तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्ही? पेद्रून जाप दिली, हांव न्ही. हिंव कातालें देखून साकर आनी नौकर इंगल्याचें आकटें पेटोवन ताच्या भोंवतणी उबे रावून धग घेताले. पेद्रूय तांचे सांगाता उबो रावून धग घेतालो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताच्या शिकवणे विशांत विचार केल्लो. जेजून ताका जाप दिली, सक्टांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सोमेस्त जुदेव सांगाता मेळटात त्या सिनेगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांव सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ले लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणांत. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक थापड मारून म्हळें, श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नासान ताका बांदून आसलेलो तो सुस श्रेश्ठ याजका कायफासासरशी धाडलो. हेणें पेद्रू आनी थंयच रावून धग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तुवें ताच्या शिसा मदलो एकलो न्ही? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्ही. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकरा भितरलो एकलो पेद्रूक कान कातरलेलो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताचे सांगाता मोळ्यांत हांवें पळयल्लो न्ही? पेद्रून परत्यान नाकारलें. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांतावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. भश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हणून चिंतून रावळेरांत ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हणून जेजून सांगिल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक पाटी गेलो
आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजेच तकी तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजेच परजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला, तर कितें केलाय तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलाव दार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज हांगाचें न्ही. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मलो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतस पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्ही? तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी? हाका न्ही, बाराब्बासाक सोड म्हणून तांणी बोब मारली. बाराब्बास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जरबादांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सरशी येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापडां मारतले. पिलात परत्यान भायर येवन जुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना. तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकूट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दगलो न्हेसुल्लो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक, म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवाल्यांनी ताका पळयतस खुरसाय ताका, खुरसाय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुरसार मारा. म्हाका ताचे तें कसलोच अपराध मेळना. जुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा. त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीकी चड भियेलो. परत्यान रावलेल्या भितर वचून, तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी? तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका खुरसावंकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गी? म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती पदवी नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला ताणें आनीकी व्हड गुन्यांव उदारला. हे घडये तावन ताका सोडचो म्हणून पिलात उपाव सोदतालो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतस पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्त्रोथोस म्हणजे शिळा धांपणी वा हेब्र भाशेन गब्बाता म्हणटात ते सुवातेर ताका शिंयासणार बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ दनपार भर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका, काड ताका, खुरसाय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें खुरसावचो गी.
प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. इतल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे तब्यात दिलो. ताणें जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो खुरीस वावून कट्ट्यांची सुवात, हेब्रेव भाशेन गोलगोथा म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक खुर्सार खिळायलो. ताचे सवे हेर दोगांक, हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मदगांत घालून खुर्सायलो. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन खुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक खुर्सायिल्लो ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाता लागीं सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काणगेली आनी ताचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो. ताचो दगलो वयरतान सकल म्हणसर शिवण नासतना एक सारको विणलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळोवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणें जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लिओफासाची पतीण मोरी आनी मागदालाची मोरी ताच्या खुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजू आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसले ते सक्कट घडले म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्याळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंटाक धरलें. जेजून तो शिरको सक्तस म्हळें, संपदलें, आनी तकली भागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्ट परबेसो आदलो दीस, दुसरो दीस सब्बात आनी दाबाजीक परबेसो दीस. सब्बाता दिसा कुडी कुर्सार उरना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक जुदेवांनी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सवें कुर्सार जोडलेल्यांचे पयलें एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीं आयले तेन्ना तो पयलेंच मरण पावला म्हणून पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपायां मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें गेलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या, तुमी सतमंचाक. ताची साक्ष खरी आनी आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा. ताचे एकच एक हाड मोडचें नात म्हणून पवित्र पुस्तकांत बरयलां तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनी एक कडेनय बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमतयाच्या जुजेन जेजूची कूड काण व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे
जेजूसो आपूण शीस म्हणून भायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दितस ताणें येवन जेजूची कूड कांडविली. जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबोळ आनी लोळीसर भरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माखून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजू कुर्सायिल्ले सुवातेर एक मळो आसलो. तांतू येदोळ कोणाकी दवरूंक नातलो नवोसेक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक ताणें तांतूंत दवरलो. सोम्याच्या कश्टा मरणाचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमच्या गळ्यांनी, घरांनी, मागण्याच्या आनी हेर जाग्यांनी आमी खुरीस उपयोग करता. घुर्त जावन आमच्या भावार्थसो वा सर वायटांनी बचावेसो जेजून मनशा कुळा खातीर केल्लो सॅक्रिफीस सडवणेसो. खुरीस आमी वापरता पूण खुर्साक वेंगूंक आमी सदांच तयार आसां गी. आमचे मदलो कोण तो जिणेन कश्ट आसचेंसो. सादी जाता तितले कश्टा विणे सुशेगाद जिवीत आमी सर्वांनी मागचे. कश्टाचो अनुभोग नासता सोम्याचे कश्ट समजूंक आनी आमच्या कश्टांनी सोम्याची बुजवण बगूंक असाध्य. जेजू आपल्या खुर्साक खुशेन वेंग मारता तर आमी कित्याक आमचे खुरीस वावूंक दाखयचे. जेन्ना पेद्रूक तुवें तांचो मदलो एकलो म्हूण विचारतना पेद्रून 3 फावटी नाकारले. कित्याक पेद्रूक ताच्या सोम्या आनी धन्या पासत कश्ट सोसूंक नाका आसले. सोम्या खातीर कश्ट सोसूंक आमी तयार आसा. सोम्या खातीर जिणेचे कश्ट स्विकार करून ताच्या कश्टांत वांटेली जावया. ह्या भागी दिसा सोम्याचे कश्ट मरण आमी नियाळतना आमच्या कुटुंबाचे कश्ट जेजू समकार हाडया. आमच्या कश्टा वरवीं जेजू सरशी आमकां येवंक फावो जाल्ल्याक देवाक अर्गां पाठोवया. आमचे कश्ट सोसूंक आनी निमाणे जैते वन जावंक देवाचो आदार मागया.